नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रात तुमकां सगळ्यांक येवकार. आयच्यो पल पल की जानकारी भी लेता रहा हूं और केंद्र सरकार के जितने भी अंग हैं, जो भी इस स्थिति में मदद हो सकते हैं, उसको तुरंत मोबिलाइज करना और हम सब मिलकर के इस एक भीषण आपदा में हमारे जो परिवारजन इस समस्या में घिरे थे, उनकी सहायता करना. भारत आणि तिमोर लेस्ते मजगती 3 कबलाती झाल्यात. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू तिमोर लेस्तेचे विदेश भेटेर आसात. तांची तिमोरचे राष्ट्रपती आणि प्रधानमंत्र्यांबरोबर द्विपक्षीय चर्चा आणि बसका जाली. उपरांत दोनूय राष्ट्रपतींनी जोड निवेदन केले. विकसित आणि विकासशील देश संवसारीक समृद्धी आणि शांतिकाये खातीर लोकजीण सोपे करपा खातीर कशे तरेन वावरूंक शकतात हे विशीं दोनूय देशांच्या फुडाऱ्यांची चर्चा जाली. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांकां तिमोर लेस्तेचो सर्वोच्च नागरी पुरस्कार भेटयला. ह्या उपकारा खातीर राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी तिमोर लेस्ते सरकाराचे उपकार मानले. ही भेट आणि चर्चे वरवीं दोनूय देशां मजगती द्विपक्षीय संबंध आनीक घटमूट जातले अशी आस्त तांणी उक्तायली. भारतीय राष्ट्रपतींची ही राष्ट्रीय अध्यक्ष पावण्यावेली पहिली तिमोर लेस्ते भेट. दोनूय देशां मजगती द्विपक्षीय संबंध घटमूट आसात आणि कूटनीतीक संबंध घटमूट करपाचे दिशेन चर्चा जाल्या. Based on our shared commitment to the values of democracy and pluralism, I am confident that this will further strengthen bilateral relations between the two countries. I am deeply honored by the Grand Collar of Order of Timor-Leste bestowed on me. This is a reflection of the deep bond of friendship between India and Timor-Leste.
बँकांचे मुखेल काम हे जाळवणदारांक ठेवी खातीर प्रोत्साहन करप, चडाचड ठेवी एकठांय करप आणि रीण दिवप ह्या गजालींचेर बँकांनी चड भर दिवचो असो उलो अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण हांणी मारला। भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या मंडळाची बसका आयज जाली। चालू अर्थीक वर्साचे अर्थसंकल्पीय तरतुदी विशीं हे बसकेत चर्चा जाली। हे 109वे बसकेत अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण ह्योवूय वांटेकार जाल्यो। बसके उपरांत अर्थमंत्री खबराकारांचे परिशदेंत उलयताल्यो। My emphasis also would be the same with the banks, and I in fact will be meeting with the banks for various reasons to take up government's priority sector lending area, emphasis on some of the government schemes, and also in that process talking to them about how it is important for them to go back to collecting deposit, the old fashioned get back to collect deposit from everybody, which means banks, RBI has given them some liberty in managing the interest rates. Using that liberty, they should make deposit attractive in the banks, because आपको बजट के स्पीच द्वारा, रिप्लाई द्वारा, फिर चर्चा के द्वारा ये तो बार बार बोला गया कि आज का स्मॉल सेविंग्स में जो है परिवार, उसको भी लग रहा है कि नया बहुत सारे रास्ता मिल गए। बँकांनी लोकांच्यो दावो करूंक नाशिल्ल्यो ठेवी आसात, ठेवीदारांच्या वारसदारां मेरेन ह्यो ठेवी पावच्यो हे खातीर आरबीआय बँका वरवीं खासा मोहीम हातांत घेतले अशी माहिती आरबीआयचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास हांणी दिली। We have set up this Udgam portal which houses all the list of all unclaimed deposits across the banking system. So anybody wanting to know whether he has an unclaimed deposit will be able to access the data in respect of Udgam portal. Earlier, the customers had to run from bank to bank. Let us say a person, there's an unfortunate death of a member in the family. If the other member, the children, want to know where their parents had bank accounts, today it's much easier. Earlier, they had to run from bank to bank to find out where all unclaimed deposits were there. But now they can access that information through the portal. So it continues to be a priority. This year also we are planning to have a special drive for proactively banks identifying the current location of the unclaimed depositors and return the money. भारत आणि मालदीवा मजगती भागीदारीचे संबंध हे दोनूय देशांची एकमेकांचे कल्याण आणि हित राखपाचे नजरेन एकठांय वावुरपाचे प्रबळ इत्सेचे बळार घटमूट आसात अशें विदेश वेव्हार मंत्री एस जयशंकर हांणी म्हळां। विदेश वेव्हार मंत्री 3 दिसांचे मालदीव भेटेर आसात। मालेत जाल्ले द्विपक्षीय बसके उपरांत तांची मालदीवाचे समपदस्थ मुसा जमीर हांचे बरोबर पत्रकार परिशद जाली। ते वेळार विदेश वेव्हार मंत्री एस जयशंकर उलयले। उदरगती खातीर भागीदारी ताक वाडप, द्विपक्षीय आणि प्रांतीय सुरक्षा, व्यापार आणि डिजिटल सहयोग या विशयांचेर ही चर्चा जाली। विद्युतीकरण, मानसिक भलायकी, भुरग्यांचेर उपचार आणि खासा शिक्षणाविशीं सहसमाज प्रकल्पांचे दोनूय फुडाऱ्यांनी उक्तावण केले। डिजिटल फारीकपण व्यवस्थेविशीं दोनूय देशांचे संबंधित संस्था मजगती कबलातूय जाली। आयज विदेश मंत्र्यांची मालदीवचे अध्यक्ष मोहम्मद मुइझू हांचे बरोबर चर्चा जातली। विदेश वेव्हार मंत्र्यांनी आयज मालदीवात 28 जुंव्यांचेर भारत सरकाराच्या मजतीन चालीक लायिल्ले उदका आणि मलनिस्सरणाचे प्रकल्प व्हर्च्युअल माध्यमांतल्यान चालीक लायले। Partnership is a mutual benefit of our peoples. This is manifested in diverse sectors of our cooperation: health, education, large infrastructure development, defense, maritime, agriculture, banking, and adapting to climate resilience. It is our endeavor to expand this list as we move forward and harness our multifaceted partnership to realize the aspirations of our people. केंद्रीय मंत्रिमंडळान प्रधानमंत्री आवास शारी येवजण 2.0 येवजणेक मान्यताय दिली।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या यजमानके सकयल राती ही बसका जाली। चालू वर्ष 2024 ते 2029 मेरेन ही येवजण चलणुकेत आसतली। बसके उपरांत केंद्रीय माहिती आणि वितरणी मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी खबराकारांक राती हे विशीं माहिती दिली। हे येवजणे सकयल गांवगिऱ्या वाठारांनी गरीब आणि मध्यम वर्गीयां खातीर 3 कोटी घरां जाल्यार शारी वाठारांत 1 कोटी घरां बांदतले। हे खातीर 3,06,000 कोटी रुपयांची अर्थसंकल्पीत तरतूद सरकारान केल्या। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का हमेशा से गरीब, वंचित और मिडिल क्लास परिवारों पे बहुत बड़ा फोकस रहा है। इसीलिए पहले 10 वर्षों में 4 करोड़ घर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पूरे देश भर में एक बहुत बड़ा सोशल ट्रांसफॉर्मेशन इससे आया है। इसी कड़ी में 3 करोड़ और नए घर जो प्रधानमंत्री जी ने अपनी पहली घोषणा की थी, आज उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए कैबिनेट में डिटेल्ड चर्चा हुई, डिटेल्ड कैबिनेट में डिस्कशन हुआ इस पे, और 3 करोड़ नए घर बनाने का फैसला लिया गया, जिसमें 3,60,000 करोड़ 3,60,000 करोड़ रुपीस का टोटल बजेटरी प्रोविजन रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या यजमानकेत केंद्रीय मंत्रिमंडळाचे आर्थिक व्यवहार समितीन 8 रेल्वे प्रकल्पांक बावटो दाखयला। या प्रकल्पाचेर 24,657 कोटी रुपया बसके उपरांत माहिती आणि वितरणी मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी खबराकारांक ही माहिती दिली। ओडिशा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, झारखंड, बिहार, तेलंगणा आणि अस्तंत बंगाल अशा 7 राज्यांनी मिळून 14 जिल्ह्यांनी हे रेल्वे प्रकल्प चालीक लागतले। तांचो आकांक्षी आणि आदिवासी जिल्ह्यांचेर उदरगतीक मोठो आधार जातलो। महाराष्ट्र में मराठवाड़ा और उत्तर महाराष्ट्र, इन दोनों को जोड़ता हुआ जलगांव से जालना, जालना हुआ मराठवाड़ा में, जलगांव हुआ उत्तर महाराष्ट्र में। जलगांव से जालना का प्रोजेक्ट बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, नई लाइन है ये। 7,105 करोड़ रुपीस की इसकी कंप्लीशन कॉस्ट होगी। 174 किलोमीटर्स का प्रोजेक्ट है, और इस प्रोजेक्ट ट्रांसपोर्टेशन के लिए, पैसेंजर्स के लिए, गुड्स के लिए, फर्टिलाइजर के लिए, वहां पे बड़ी अच्छी सीमेंट इंडस्ट्री है उसके लिए, इन सब के लिए अच्छा ट्रांसपोर्टेशन कॉरिडोर मिलेगा। और इससे जो वर्ल्ड हेरिटेज है अजंता और एलोरा की केव्स, उनको कनेक्टिविटी मिलेगी। इसलिए इस प्रोजेक्ट का नाम है अजंता केव्स रेल कनेक्टिविटी फ्रॉम जालना एंड जलगांव। बांगलादेशात पातळिल्लो हिंसाचार आणि खासा करून हिंदू अल्पसंख्याकांच्या आड चालू आशिल्ल्या हिंसाचार आणि जाळपोळ मतीत धरून भारतात शिमे वाठारात गस्त खर केल्या। शिमेवेलो इंटिग्रेटेड चेक नाको लोकांक यो वच करूंक आणि व्यापाराक बंद केला। शीम सुरक्षा दळान शिमेचेर गस्त खर केल्या। हजारांनी लोक भारतात घुसपा खातीर बांगलादेशाच्या शिमे वाठारांनी एकठांय जाल्यात। संडे को जो बांग्लादेश में इंसिडेंट हुआ है और जो फ्लड हुआ है उसके कारण वी हैव 100 किलोमीटर्स ऑफ इंटरनेशनल बॉर्डर, सो वी आर इन हाई अलर्ट एंड वी आर मेकिंग श्योर दैट नो इंसिडेंट ऑफ एनी वायलेंस और एनी इशू हैपन्स इन द बॉर्डर। एंड बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस, BSF, पुलिस आर ऑन हाई अलर्ट फॉर दिस रिगार्ड। मंडे से ये बंद है हमारा ICP, and not just export import, even जो लोग आते जाते हैं वो भी कुछ दिनों से बंद है। and we are watchful, if the situation improves we'll again start। इतले मजगती बांगलादेशात हिंदू आड चालू आशिल्ले हिंसाचाराचे आड अमेरिकेत न्यूयॉर्क शहरात एकवटीत राष्ट्रसंघाचे कचेरे भायर निदर्शनां चालू जाल्यात। एकवटीत राष्ट्रसंघान हस्तक्षेप करून बांगलादेशात हिंदूची राखण करूंक पावलां उखलची अशें निदर्शनकर्ते मागतात। हे फाटभुंयेर एकवटीत राष्ट्रसंघान बांगलादेशात हिंदू अल्पसंख्याकांचे
आड हिंसाचार ताकतिकेन बंद करूंक पावला उखलपाचो उलो अंतरीम सरकाराक मारला। आणि आता खबरापत्रात घेऊया एक ल्हानसोच विसव। देखिए अयोध्या में श्री रामलला मंदिर से नित्य आरती का सजीव प्रसारण प्रतिदिन प्रातः 6 बजे डीडी नेशनल पर। बॉलीवुड या हॉलीवुड, बीते दिनों की याद, इस हफ्ते बॉक्स ऑफिस का हाल, OTT पर है किसकी धूम, थर्सडे मॉर्निंग है मनोरंजन से भरपूर। डीडी मॉर्निंग शो सोमवार से शुक्रवार सुबह 8 बजे दूरदर्शन पर। ये है योग यात्रा, ये संयोग यात्रा, ये है योग यात्रा। योगाभ्यास से आपके मन और शरीर में एक ऐसी शक्ति या ऊर्जा उत्पन्न होती है जो आपको ऐसी ताकत देती है जिससे आपके शरीर में कोई रोग, कष्ट और व्याधि नहीं पनपने देती। देखिए आरोग्य योग प्रतिदिन प्रातः 7 बजे, पुनः प्रसारण रात 11:30 बजे, सिर्फ डीडी नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। विसवा उपरांत येवकार पळोवया मुखावेल्यो खबरो। फाटल्या 10 वर्षांत मोदी सरकाराचे राजवटीत ऊस आणि साखरेच्या उत्पादनात मोठ्या प्रमाणात वाढ झाल्या। ऊसाचे उत्पादन 40% जाल्यार साखरेचे उत्पादन 18% वाढला। इंधनात 20% इथेनॉल मिश्रणाची मोख सरकार वर्ष 2025-26 मेरेन गाठतलो। हे खातीर ऊसकारांनी आधुनिक तंत्रज्ञान आपणावचे, ताचो लाव ऊसकारांक मोठ्या प्रमाणात जातलो अशें केंद्रीय घर आणि सहकार मंत्री अमित शाह हांणी म्हळां। ते नवी दिल्लीत ऊस उत्पादकाचे परिषदेत मुखेल सोयरे या नात्यान उलयताले। ह्या मळार देखदेणो वावर करतल्यांचो सहकार मंत्र्यांनी भोवमान केलो। 2013-14 में शुगर केन का एरिया 5 मिलियन हेक्टेयर था और आज 10 ही साल में 6 मिलियन हेक्टेयर तक पहुंचाने में सफलता हमें मिली है। मतलब 18% की वृद्धि हुई। शुगर केन का प्रोडक्शन 352 मिलियन टन था, आज 491 मिलियन टन, मतलब 40% की वृद्धि दर्ज की गई। यील्ड में भी 19% की वृद्धि और ग्रॉस शुगर प्रोडक्शन 58% की वृद्धि दर्ज की गई। इथेनॉल का उत्पादन और उसमें चीनी का डाइवर्जन 0 मिलियन टन था, आज 4.5 मिलियन टन चीनी इथेनॉल उत्पादन में डाइवर्ट कर पाते हैं पॉलिसी के कारण। कोलकातात RGKR वैजकी महाविद्यालयात एके बायल दोतोराचेर इस्पितळात बलात्कार करून खून केल्याची घडणूक उक्ताडार आयल्या। हे घडणुकेक लागून अस्तंत बंगालात दोतोरां मजगतीं संताप पातळ्ळा। पुराय राज्यांतलो ज्युनियर दोतोरांचो वर्ग काम बंद करून अनिश्चित काळ संपार गेला। खून जाल्ले दोतोर चलयेचे कुडीचेर पोस्टमार्टमात जखमो आणि रक्तस्राव आसा। घडणुकेचो निशेध करतना दोतोरांचे सुरक्षेविशीं हुस्को उक्तावंक राती दोतोरांनी मेणवाती घेवन रॅली काढली। सरकारी अधिकाऱ्यांनी आदी हे प्रकरण आत्महत्या म्हूण चेपून दवरपाचे यत्न केले। रोपां लावन वनीकरणा वरवीं पर्यावरण आनी धर्तरी सांबाळपाची गरज मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी उक्तायल्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या फुडारपणांत चालीक लागिल्ले
पर्यावरण सांबाळाचे उपक्रम समाजान सक्रिय जावन फुडें व्हरचे असो उलो मुखेलमंत्र्यांनी मारलो। मुखेलमंत्री सांखळे एक पेड़ माँ के नाम ह्या संकल्पनेचेर घडोवन हाडिल्ले वन महोत्सव कार्यावळीत उलयताले। सांखळे हावजिंग बोर्डाचे वसणुकेत ही कार्यावळ जाली। कार्यावळीत जिल्लो परिशदेचे वांगडी गोपाळ सुर्लकार तशेंच भाजपाच्या सहकार फांटेचे अध्यक्ष अनिल काणेकार आनी हेर मानेस्त आशिल्ले। माँ के नाम आपली आई आसत जाल्यार आई बरोबर झाड लावप आनी आपली आई नसत जाल्यार आईच्या नांवान झाड लावप आनी जेणे करून आपण आपल्या आईची काळजी घेता त्याच पद्दतीच्या झाडाची काळजी घेवप ही संकल्पना ग्लोबल लेवलाचेर ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी हांच्यांनी राबयली आनी आज फक्त देशांत न्ही तर पुराय ग्लोबल जगाचेर आमी म्हणटा जो क्लायमेट चेंज हो प्रकार जो आसा हाज्या खातीर झाडां लावप ही खूब गरजेचें आसा। वायनाड जाल्लो प्रकार हो आमचो तसो पळोवंक वचत जाल्यार आय ओपनर आसा जेका आमी म्हणटा की खरोखरच वायनाडच्या हातूंतल्यान आमी जागे जावपाक जाय, आमी शाणे जावपाक जाय आनी त्या खातीरच ह्या एनवायरमेंटाचो नश्ट जावपाक जायना आनी त्या खातीर अशा पद्दतीचे वृक्षरोपण ही काळाची गरज आसा। स्वतंत्रताय दिसाच्या सुवाळ्याच्या निमतान गोंयांतूय हर घर तिरंगा मोहीम मोठ्या प्रमाणात चालीक लागल्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या उल्या प्रमाण चडांत चड लोकांनी ह्या उपक्रमात सक्रिय जावचे असो उलो भाजपाचे आदले खासदार नरेंद्र सावयकार हांणी मारला। ते पणजे भाजपाच्या मुख्यालयात खबराकारांचे परिशदेत उलयताले। 11 ते 13 ऑगस्ट राज्यात तिरंगा रॅली जातल्यो आनी 13 ते 15 ऑगस्ट मजगती तिरंगा अभियान चलतले अशें तांणी सांगले। की देशाच्या प्राईम मिनिस्टरान सगळ्यांक उलो मारला की आम्ही सगळेजण सोशल मिडियाचेर सगळे ऍक्टिव्ह आसात की 9 ऑगस्ट ते 15 ऑगस्ट पर्यंत सगळ्यांनी आपलो जो डीपी आसा तो डीपीचो स्टेटस जो आसा व नॅशनल फ्लॅगाचो म्हणजे आमच्या तिरंगा झेंडाचो सगळ्यांनी दवरचो आणि म्हणून गोंयच्या जनतेक सुद्धा आम्ही विनंती करता की गोंयच्या जनतेन सुद्धा सगळ्या कडेन आपलो जो डीपी आसा जावं तो फेसबुकाचेर आसत, व्हॉट्सएपाचेर आसत, सोशल मिडिया ट्विटराचेर आसत वो डीपी जो आसा तो नॅशनल फ्लॅगाचो सगळ्यांनी दवरचो की जेका लागून ह्या सगळ्या उत्सवा भितर आपलो वांटो तर आसाच पण त्याच बरोबर एक मेसेज आमी सगळ्या जनतेक दिवपाक शकतात आणि म्हणून सगळ्या जनतेक आमी त्या निमतान भारतीय जनता पार्टी रिक्वेस्ट करता आणि आव्हान करता की सगळ्यांनी आपलो डीपी जो आसा वो अशा पद्धतीन दवरचो। झेंडे जे आसा ते झेंडे सगळ्याच कडांनी उपलब्ध करून दिवपाचो सरकारान यत्न केल्लो आसा। दूधसागर सोनावळे मजगती रेल्वे रुळावेल्यान घसरिल्ले मालगाडीचे डबे काढून मार्ग मेकळो करपाचो वावर अजूनय झुजा पावण्यात चल्ला। रेल्वे येरादारी अजूनय सुरू जाल्ली ना। 48 वरांत मार्ग रेल्वे येरादारीक उक्तो जावंक शकतलो असो अदमास दक्षिण अस्तंत रेल्वेच्या हुबळीच्या अधिकाऱ्यांनी शुक्रारा उक्तायल्लो। हे कामाक आनीकूय कळाव जाव येता। दाट उटंगरात जाल्ल्या अपघातात रेल्वेचे 16 डबे रुळावेल्यान घसरले। कोणाच्या जिवाक बरे वायट जाल्ल्याची खबर ना। ही मालगाडी गोंयच्यान कर्नाटकात कोळसो घेवन वताली। कुडचडे सावन सुटल्या उपरांत घाटात तिका अपघात जालो। ह्या मार्गावेल्यो वास्को निजामुद्दीन गाडयो मडगांव पुणे कल्याण मार्गावेल्यान सोडल्यात। बाकीच्यो गाडयो हुबळी सावन दुसऱ्या मार्गांनी सोडल्यात। रेल्वेच्या डब्यांनी कोळसो भरिल्लो आशिल्ल्यान मार्ग मेकळो करपाचो वावर लांबणेर पडला। वास्कोचो श्री दामोदर भजनी सप्ताह आयज देव दामोदराक श्रीफळ दवरून सुरू जालो। श्री देव दामोदराचे पुनर्प्रतिष्ठापनेचो धर्मीक विधी जोशी कुटुंबियाच्या वतीन जालो। ह्या अखंड भजनी सप्ताहात पहिले 2 दीस धर्मीक विधी असतात। अंदू ह्या सप्ताहाचे 125वे वर्स मनयतात। ताका लागून शारात मोठो उत्साह दिसता आणि आनंदी वातावरण दिसता। दामोदर भजनी सप्ताहात सांस्कृतिक कार्यावळी तशेंच 8 ते 10 दीस सप्ताह चलता। आयज दनपरां अखंड भजनाक सुरवात जाली। रातची उसरा मेरेन दिंडी आनी संगीताच्यो कार्यावळी आसतल्यो। उत्सवाक आमदार मंत्री खासदारांनी भेट दिवन देवाचे दर्शन घेतले। आमच्या वास्कोचे एक ग्रामदैवत लोक आपल्या घरांत सगळ्यांनी रोषणाई केल्ली आसा। लोकांनी आपल्या आपल्या सोयऱ्यांक आपयल्ले आसा। भायर तर फेरी तरुणाई खातीर जी फेरी भरूंक जाय ती इतली व्हडल्या प्रमाणात ह्या वर्सा भरिल्ली आसा की ती पळोवपाकूच आनी ते थंय ताजो आनंद घेवपाक भरपूर लोक आज सांजे येवपाचे आसा। तेन्ना सगळ्यांच्या भक्तांच्या आनी सगळ्यांच्या वतीन हांव सगळ्यांक आनी आमच्या समितीच्या वतीन हांव सगळ्यांचे आभार मानता। आणि एक व्हडले आभार मानूंक जाय ते दूरदर्शनचे ते दर वर्सा आमकां बरी कवरेज दितात आणि अंदूच्या वर्सा एक बरी कवरेज दिली जाता। आणि आमी जे लायटिंग केलां जे सांजचें पळोवंक मेळटलें सगळ्या दोनूय रस्त्याचेर रोषणाई केल्ली आसा। आणि हांगा जे देवळान जे आतां गाराणें घालें आणि देवळान जे आतां भजन जातलें 24 तास ते सगळे 24 तास गांवभर आमी तेजी वेवस्था केला।
सरावंड सावंड म्हणटा तसो लावन आमी सगळी कडेन लोकांक ताजे हांगाची चलिल्ली भजनां तांकां रस्त्याचेर वतना घरांच्यान सगळी कडेन आयकूंक मेळटलें. खबरापत्रात घेऊया आनीक एक ल्हानसोच विसव. जब कोई नहीं था तब सिर्फ हम थे. आपको रोमांच की पराकाष्ठा तक पहुंचाने का गवाह बनते रहे हैं. खेल के मैदानों से कितने ही नायकों को बेजार होते देखा. तो कर्नम मलेश्वरी का सिडनी में नारी शक्ति का उद्घोष, शूटिंग में राज्यवर्धन राठौर का पहली बार पदक पर निशाना साधने से लेकर अभिनव बिंद्रा के स्वर्णिम निशाने तक, लक्ष्य से भटका नहीं डीडी स्पोर्ट्स. हम ही थे गवाह जब भारत के बॉक्सर्स विपक्षी के जबड़े से पदक छीनते दिखे. तो चीनी दीवार को ध्वस्त कर साइना नेहवाल की ऊंची उड़ान भरती शटल, पीवी सिंधु ने 2 कदम आगे बढ़ाते हुए लहराए भारतीय परचम. तो खूब लड़ी मर्दानी जैसी साक्षी ने रियो में कुश्ती के मैच से पदक निकाल इतिहास रचा. इतिहास को बनते बिगड़ते खूब देखा हमने. आज भी जब होती है खेलों की बात, डीडी स्पोर्ट्स है आपके साथ. विसवा उपरांत येवकार. पॅरिस ऑलिम्पिकात कांस्य पदक जैतिवंत भारताचो हॉकी पंगड आयज सकाळी भारतात पावलो. दिल्ली विमानतळाचेर तांकां मोठ्या दबाच्यान लोकांनी येवकार दिलो. लोकांकडच्यान हॉकीक मेळपी तेंक्या खातीर तांणी उमेद उक्तायली. भारत सरकार, हॉकी संघटना आनी साईचे मजती खातीर तांणी उपकार मानले. टोकियो ऑलिम्पिका उपरांत फाटोफाट पॅरिस ऑलिम्पिकात भारतान कांस्य पदक जोडला. आई थिंक जो सपोर्ट मिल रही है स्पोर्ट्स को और सभी गेम्स को, आई थिंक वो बहुत इंपॉर्टेंट है. रियली वांट टू थैंक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हमारे साई बेंगलोर और आई थिंक साई के एंड जो हमारी ओडिशा गवर्नमेंट है एंड हमारी हॉकी इंडिया. आई थिंक इनकी बहुत बड़ी सपोर्ट है हमें और एज ए प्लेयर सबको. पॅरिसात चालू आशिल्ले ऑलिम्पिक सर्तीत भारताक 6वें पदक फावो जाला. राती जाल्ल्या कुस्ती सर्तीत भारताच्या अमन सेहरावतान दादल्यांचे 57 किल वजन गटात फ्री स्टाईल कुस्तीत कांस्य पदक जोडले. भारताचे हे 5वें कांस्य पदक. सेहरावतान डेरियन क्रुजाक 13 आड 5 गुणांनी हारयलो. ऑलिम्पिक सर्तीत पदक जोडपी तो भारताचो सगळ्यात युवा खेळगडो थारला. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आणि कुस्ती महासंघान सेहरावताक परबी भेटयल्यात. अशे खीण परत परत येनात. पदक जिखिल्ल्याची खूब खोस भोगता. ते खातीर तयारी बरीच केल्ली. सरकाराच्या खेळा धोरणाचो खेळगड्यांक भरपूर आदार जाला अशें सेहरावतान डीडी न्यूजा कडेन उलयतना सांगलें. 15 ऑगस्टाक स्वतंत्रताय दीस लागीं आयलो. देशभर हर घर तिरंगा मोहीम शारा शारा गावा गावांनी नेट धरता. प्रधानमंत्र्यांनी हर घर तिरंग्याचो उलो देशवासियांक मारला. तिरंगो उबयतना ताचो मान राखूंक जाय. तिरंगो हुबोवपा विशीं कांय नेम आनी तत्वां आसात. तिरंगो खंयच पिजिल्लो आसूंक जायना. भगवो रंग वयर आसूंक जाय. तिरंग्याचे म्हऱ्यान दुसरो बावटो आसूंक जायना. तिरंगो कसो उबोवचो हे विशीं हो व्हिडिओ. आणि आता वचूयात फुडें. मुखार पळोवया आयचे तापमान. पणजे वेधशाळेन कळीत केला ते प्रमाण आयचे चडांत चड तापमान 30.8 सेल्सियस जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 25 इतलें नोंद जालां. आनी आतां खबरो सोंपोवच्या आदीं परतून एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो. केरळाच्या वायनाडात आयिल्ल्या अरिश्टाची प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी केली पळोवणी. मजत कार्याचो घेतलो नियाळ. पुनर्वसणुकेक सगळीं पावलां उखलपाचे निर्देश. भारत आणि तिमोर लेस्ते मजगती 3 कबलाती. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांचो सर्वोच्च नागरी पुरस्कार भेटोवन भोवमान. दोनूय देशां मजगती द्विपक्षीय संबंद घटमूट. भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या मंडळाच्या बसकेत अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन वांटेकार.
बँकांनी ठेवी आणि रीण पुरवणेचेर भर दिवचो, अर्थमंत्र्यांची सुचोवणी. केंद्रीय मंत्रिमंडळान प्रधानमंत्र्यांच्या यजमानकेत जाल्ले बसकेत पीएम आवास शारी येवजण 2.0 दिली मान्यताय. गरीब आणि मध्यम वर्गीयां खातीर 3 कोटी घरां. 10 वर्सांत ऊस आणि साखरेच्या उत्पादनात मोठ्या प्रमाणात वाढ. इथेनॉल मिश्रित इंधनाची मोख सरकार वेळे आदी गाठतलो, सहकार मंत्री अमित शाह हांणी उक्तायलो विश्वास. आणि पॅरिस ऑलिंपिकात कांस्य पदक जैतिवंत हॉकी पंगड परत भारतात. मोठ्या दबाजान स्वागत. कुस्तीतय शेहरावताक कांस्य पदक. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आता तुम्ही सामाजिक संकेतथळाचेरूय पळोवंक शकतात. ते आमचे फेसबुक पेज डीडी न्यूज पणजी, एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी आणि यूट्यूब चॅनल डीडी न्यूज गोवाचेर पळोवंक शकतात. तसेच डीडी गोवा चॅनल आता टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, डीडी फ्री डिश चॅनल क्रमांक 97 आणि डिश टीव्ही चॅनल क्रमांक 1228 पळोवंक शकतात.